गोवा माइल्स इश्यू हो चीफ मिनिस्टराच्या हितून चेंबरान डिस्कशन चालूच आहा तेचे भायर हायकोर्टान एक डिसिजन दिल्लें आहा की सगळे टॅक्सींक मिटर घालचो म्हणून तेचेरूय भासाभास जाल्ली आहा आनी तेचेर एक फायनल टेंडरूय प्रोसेस कंप्लीट जाल्लो आहा बाय डायरेक्टरेट ऑफ ट्रान्सपोर्ट. बट वी हॅव टू टेक द लोकल पीपल इन टू कॉन्फिडन्स. हे सगळे इम्प्लिमेंट करचे पयलीं स्पेशली जे टॅक्सी ओनर्स आहा तांकां कॉन्फिडन्सान घेवपाची गरज आहा. आनी गोवा मायल्साचो इश्यू एवरी डे वाडत आहा आनी लोकलांक कॉन्फिडन्सान घेवनूच हें काम फुडें करपाक जाय. म्हाका दिसता जर तर आमी मिटर घालता जाल्यार आमकां गोवा मायल्साची गरज ना. जर मिटर सगळे टॅक्सी घालतले जाल्यार गोवा मायल्साची आनी भायली कंपनी आमकां हिंगा कित्याक जाय गोंयांत. सो हेचेरूय भासाभास जातलो. म्हाका दिसता ह्या विकान हेचेर निर्णय जातलो. सद्याक गोवा मायल्साक जे प्रॉब्लम चालू आहा तेचेर चीफ मिनिस्टरान काल बसून सांगलेलें आहा की वी आय एम गोइंग टू गिव देम प्रोटेक्शन. बट एट द सेम टायम another implementation is coming as per High Court order, that is मिटरांचे. सो दोन्ही वस्तू पॅरलल करपाक जायना. कोस्टल बेल्टाचे जे आमदार आहा, जो आमचो मांद्रेचो आहा दयानंद सोपटे आहा, आमचो शिवोलचो आमदार आहा विनोद पालेकर, आमी आहा हिंगासर, जयेश सालगांवकर आहा, चर्चिल आलेमांव आहा, आलिना सालदान आहा ते वाटेन. म्हणजे हे सगळ्याक MLAंक कॉन्फिडन्सान घेवन हेचेर सुटाव करपाची गरज आहा. And we have to stand by our local people and not any company which comes from outside the state to do any type of business over here. Especially हे जे बिझनस आहा हे आमच्या लोकलांच्या हातीन आहा. टॅक्सीचो बिझनस जो गोंयान आहा हो लोकलांच्या हातीन आहा आनी लोकलांच्या हातीनूच उरपाक जाय. तर मिटर घालता एप बेज मिटर घालपाक जाता. म्हणजे दोनूय हे आहा ताका, एपूय आहा आनी मिटरूय आहा. सो असले म्हाका दिसता. आनी जे आदल्या चीफ मिनिस्टरान प्रॉमिस केल्ले आमच्या बाब मनोहर पर्रीकरान की आय विल गिव सबसिडी ऑन एप बेस्ड मीटर टू ऑल द लोकल टॅक्सीमॅन, ते मात दवरपाक जाय. कित्याक तेणें सांगलेलें आमकां 75 to 80% सबसिडी गव्हर्मेंट वील गिव. दॅट वर्ड हॅज टू बी केप्ट. आनी लोकल टॅक्सी ओनर्स एंड ड्रायव्हर्स हॅव टू बी टेकन इन टू कॉन्फिडन्स. तेंची मिटींग आपोवन हो प्रॉब्लम सुटावो करपाक जाय.